हे देस्तेरो स्कुलाचे एक खूप लॉंग पेंडींग हो इश्यू आसलेलो जे तांकां गेले 2 वर्सां पयलीं पावसान ते दुरीक आसा ते कॉलेप्स जाल्लेले आनी तेजे लागून हांगा भुरगीं जी शिकता तेंची सदांच एक गिरीस आसताली. सो तेजे लागून फादरान आनी तेंच्या कमिटीन म्हाका रिक्वेस्ट केलेलो हें काम घेवचें म्हणून आनी ते प्रमाणे आयज आमी हें काम अंडर PWD घेतलेलें आसा. जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमचो प्रशांत आसा आनी जे ब्युटिफिकेशन प्लस जे रिटर्निंग हॉलाचे प्लस ते स्टेप्साचे प्लस ही फूल फुटपाथ ते स्कुलाक लागून जे आसा तेजे लागून हो आमी टेंडर फ्लोट करून गव्हर्मेंटाचो हो आमी काम आयच्यान स्टार्ट केलेलें आसा. कित्याक एक खूब तेंपानसून हो इश्यू पेंडींग आसलेलो आनी सदांच फादर हे फॉलोअप करतालो आमचे कडेन कितें बेगीनचे बेगीन काम स्टार्ट जावचें म्हणून. बट आयज आमी ते फायल मूव करून सगळें जाल्या नंतर तो प्रोसेस कंप्लीट जाल्लेलो आसा आनी म्हाका दिसता हें काम आयच्यान सुरू जाता. विदीन नेक्स्ट म्हाका दिसता 1-3 म्हयन्या भितर हें काम आमी कंप्लीट करतले. कित्याक हो नीड ऑफ दी आवर आसलेलो कित्याक खुबशे स्टुडंट्सांक धाकटे भुरग्यांक लागून जे स्कुलान भुरगीं येता तांकां खुबसो त्रास जातालो आनी हांगा फुटपाथूय सारकी नासल्या कारणान ते स्टेप्स करून आसले तेवूय आमकां फादरान सांगला तेच आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलेलें आसा आनी म्हाका दिसता हो कंप्लीट जाल्या उपरांत जशें स्कुलाक जाय ते प्रमाणे हो आमचो जो टेंडर हो केल्लो आसा तो कंप्लीट जातलो आनी विदीन प्रशांत 3 म्हयने भितर करता मरे 2 म्हयने 2 ते 3 म्हयन्या भितर हो कंप्लीट करून घेतलो. सो परत एकदां हांव आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री तशें आख्खे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी हो जो आमचो इश्यू आसलो तो प्रायोरिटीचेर घेतलेलो आसा. दाखवून दिल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें सर्वसामान्याचें सरकार. डेव्हलपमेंटाचें काम करता आसतना आमी जात पळयना, धर्म पळयना वा कांयच पळयना. आमी फकत डेव्हलपमेंट कशें जावचें हेंच आमच्या नदरेन आसता. आयज हें देस्तेरो कपेलाचें स्कूल जें आसा त्या स्कुलाचें जें रिटर्निंग वॉल बांदपाचें काम आयज आमच्या संकल्पाच्या लिडरशीप खाला आनी सरकाराच्या लिडरशीप खाला आमी तें सुरू केल्लें आसा आनी तें बेगीतल्या बेगीन जातलें. परत एकदां हांव मॅनेजमेंटाकूय देव बरें करूं म्हणटा. हे संकल्पाक तांच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिली हें काम करपाक आनी संकल्पान हें काम करून हाडलें त्या खातीर हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. अशीच कामां आमी म्हयन्यान म्हाका दिसता 2-3 प्रोजेक्ट आमचे चालूच आसता अशें खूब कमी पळोवपाक मेळटलें आमकां. सो परत एकदां हांव संकल्प बाबाक देव बरें करूं म्हणटा आनी ताणें अशेंच वावर करचो ह्या मतदारसंघा खातीर हें तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता. देव आमच्या देस्तेरो चर्चीचे आमच्या MLA बाब संकल आमोणकराक तीन वाजता थँक्यू म्हणटा कित्याक आमचो लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो रिटर्निंग हॉलाचो. सो आयज ते आमकां ताणें हें करून दिलां परमिशन घेवन दिलां आनी तेच पळय ताणें सांगलां 3 म्हयन्या भितर ब्युटिफिकेशन आनी हें करून दितला म्हणून. सो देस्तेरो चर्च आनी तेजी कमिटी आनी फादरेज वचून हांव संकल्पाक देव बरें म्हणून मागता आनी देस्तेरो सायबीण म्हाजे करपाचें बेसांव तेजेर आनी तेजे फॅमिलीचेर घालून. थँक्यू. पयलीं हांव बायचे थँक्यू म्हणटा की बारीक बारीक इश्यूज तो सगळ्यांक इम्पॉर्टन्स दिता. हे 2 वर्सां पयलीं आमी पयलीं हांगा कॉलेप्स जाल्यार भुरग्यां खातीर कितें त्रास जाता आमी पयलीं. सो स्मॉल थिंग्स हांव अशें व्हडलेंच तेका हें नासलेलें बट बारीक बारीक कितें आहा पळय तो इनिशिएटीव्स घेता आनी काम करून जाता. अशें म्हणटा बाई तूं कशें फुडें तुजें काम चालू आसा आमी तशें तुजें आसा. की आयज आमचो आमदार संकल्प आमोणकर आयज इतलें बरें काम करपाक लागला. सगळे कडेन वयता थिंगा स्टार्ट जालेलें काम आनी आयज रिटर्निंग हॉलाचे देस्तेरो इगोर्जी कडेन आमचे देस्तेरो चर्ची कडेन एक बरेंशें काम केलां आनी आयज नाल्ल बील फोडून तेजे डेव्हलपमेंटाचें काम ताणें स्टार्ट केलेलें आसा. थँक्यू व्हेरी मच संकल्प आमोणकर आमदार. ही कामां करपाक लागला खंयची जावं रोड जावं सेवरेजाचेर जावं आयज रिटर्निंग हॉल
ही वर्षी 15 वर्सां पयलीं कामां जावपाक जाय आसलीं. 15 वर्सां पयलीं फक्त घरांक नोटिसां आनी हांगासरल्या जे जेटी वयले वयले सगळ्या लोकांक नोटिसां बिटिसां येतात. पण आयज आमचो मुरगांवचो MLA संकल्प बाब आमोणकर ह्यो ही कामां करून फुडें बरी गव्हर्मेंटा कडसून कामां करून घेता आनी आयज खंयचीय कामां जावं संकल्प बाब आमचो फुडें सरून कामां करून हें करून घेता. आंबेडकर हे आमचे MLA आमकां तरी आमचे देस्तेरो इगोर्जीन हो हेल्प केलो आमकां आनी आदार दिलो खातीर तेकाय देव बरें करूं आनी देस्तेरो सायबीण मेंचो आशिर्वाद ताचेर मागता ताच्या वावराचेर मागता.